दुर्गा विजयते कला मंडळ कुंकळे मार्दोळ गोंय आणि कला आणि संस्कृती खाते गोंय सरकार याच्या जोडपालवान पाचवो उर्बा महोत्सव येता ते 9 आणि 10 तारखेक कुंकळे मार्दोळ हांगा घडोवन हाडटा। फाटली 4 वर्सां जशें ह्या महोत्सवाची स्वरूप आशिल्लें तशेंच ह्या वर्सा ह्या महोत्सवाचें स्वरूप आसा। तशेंच पयले दीस शिक्षणीक संस्था म्हणजे कॉलेज आणि हायर सेकंडरी खातीर सर्ती जातल्यो, तशेंच दुसरे दीस सांस्कृतिक पंगड आसा तेंचे खातीर सर्ती जातल्यो। ह्या वर्सा आमी फक्त शिक्षणीक संस्था आनी सांस्कृतिक पंगडा खातीर न्ही तर इंडिविज्युअल कॉम्पिटिशन म्हणल्यारूच जेंचे कोणाचे सांस्कृतिक पंगड ना वा शिक्षणीक संस्थेन शिकना तेंचे खातीर ही इंडिविज्युअल कॉम्पिटिशनां आमी ऑर्गनायज केल्या। ही 8 कॉम्पिटिशनां आसतली। पयले दीस 4 जातली, दुसरे दीस 4 जातली। पयले दीस जातली तितून गीत गायतना, माटो गाजोवपी जावं एक पात्री अभिनय अशी कॉम्पिटिशन्स आसतली आनी दुसरे दीस जी कॉम्पिटिशन जातली तितून पुजा ताट सजावट, मागीर फित्रीक म्हणल्यार एक सवंग जावन माटवान येवपाची अशी 8 कॉम्पिटिशनां आमी ह्या महोत्सवान अंदू दवरल्या। तशेंच ह्या महोत्सवान आमी पयले दीस शिक्षणीक संस्था खातीर जी कॉम्पिटिशन्स दवरल्या ती 9 आसा। तितून एक म्हणल्यार प्रामुख्यान आमी अशें कॉम्पिटिशन डिझायन्स केला ते म्हणल्यार एक सांगपाचें म्हणल्यार शिगम्याची जत जी आमकां खंय आतां अशी कॉम्पिटिशन लेवलार पळोवपाक मेळना अशी शिगम्याची जत आमी ह्या महोत्सवा भितर हाडल्या, जंय ह्या जती खातीर ह्या कॉम्पिटिशना खातीर तेंच्यांनी ही शिगम्याची जत तरणाट्यांनी ही शिगम्याची जत शिकोवन घेवप भरपूर गरजेचें आसा। तशेंच दुसरे दीस आमी जागोरिस्टीक म्हणल्यार जागोर जो गांवांनी जाता हेचें कॉम्पिटिशन दवरलां। पारंपारीक रित्यान हो जागोर आमकां थंय पळोवपाक मेळटलो, फक्त तेजी म्हणणी आसा ती सोशल इश्यूचेर आसतली। तशेंच ह्या महोत्सवान आमी फेलिसिटेशन म्हणल्यार विपीके पंचायत जी आसा तितूंतल्यान आमी अंदू सुरवात करतात। थंय जशे कलाकार म्हणा जावं आनी जे कितें कार्य केल्लें आसा तेंची आजून कोणीच तोखणाय करूना, तेंकां आजून कोणीच मान दिवना, अशेंच सोदून काडून आमी कलाकाराची ह्या असल्या मनशाचे आमी थंय फेलिसिटेशन करपाचें आसा। तशेंच ह्या महोत्सवाक आमकां उक्तावण सुवाळ्याक कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री बाब गोविंद गावडे हे आसतले, तशेंच उद्योजक फोंडेचे समाजसेवक संदीप निगळे, तशेंच GVM कॉलेज आसा तेचे प्राचार्य प्रवीण भेंडे आसतले।